गोवा पंचायती राज ऍक्ट 1994 झालेले आहे. द आयडिया वॉज टू ब्रिंग गव्हर्नन्स टू द ग्रासरूट्स, टू द लोकल पीपल. आणि आधी कितें जातालें, आमी कसल्याय कामाक कामरान धांवचे पडटाले म्हापसा, लायसन्स जाय कितें जाय सगळे कामरान, आनी इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गव्हर्नमेंट. This amendment to the Panchayat Raj Act was supposed to make it easier for the people, local people, की बाबा तुमच्या दारान गव्हर्नन्स, यू डोंट हॅव टू गो हियर अँड देअर. आणि ऍट अ ग्रासरूट लेवल, गव्हर्नन्स ऍट अ ग्रासरूट लेवल, दॅट वॉज द आयडिया. आधी कितें जातालें, गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल आसतालो सगळ्याचेर. आता हे केले ग्रामसभा, दे गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू ग्रामसभा, की लोकांचे पीपल विल गव्हर्न देमसेल्फ ऍट द विलेज लेवल. आयज गव्हर्नमेंटान पळय कितें बिल पास केला, इट इज गोइंग टोटली अगेन्स्ट द स्पिरिट ऑफ दॅट गोवा पंचायती राज ऍक्ट. ते सेक्रेटरी पळय आसता, ते एक दीस येता एक दीस येयना. सरपंचाशीन कितें जातालें, तूं पंचायत मेंबराशीन वयतालो घरा कडेन, सरपंचाच्या घरा कडेन वयतालो, कितें अर्जंट कितें काम आहा तो सायन मारतालो, दितालो, बेजिकली एनओसीस. बरें, लायसन्साचे पळय आहा तुमी दिया, सेक्रेटरीक दिता, बरें आहा. बट हे सादे पळय सगळेच तुम्ही पळय हे केला, सेक्रेटरीच्या हातीन दिला. इट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गव्हर्नमेंट. म्हणून फाल्यां कितें करतले, गव्हर्नमेंटाक नाका, लोकांची कामां जावपाची ना. इट इज गोइंग बॅक टू द सेम ओल्ड सिस्टम. आधी पळय कामरान धांवताले, कलेक्टर आशिल्ले धांवताले, डेप्युटी कलेक्टर, ते जाले. आनी हांव नको कित्याक, हे सरपंच पळय आहा, चडशे सरपंच बीजेपीचे आहा, कित्याक उगी रावले म्हणून हांव नको. आय थिंक दे शूड गो टू कोर्ट टू डिमांड देअर रायट्स. हेच्या आमी झगडटाले. आय मेट माय फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड जोझफ सिक्युरा टुडे. आय वेंट टू विश हिम फॉर हिज बर्थडे. आणि आय वॉज डिस्कसिंग विथ हिम. तोय उगी रावला. आय डोंट नो, ही टोल्ड मी दॅट वी आर डुईंग समथिंग म्हणून, बट वाय यू आर किपिंग क्वायट फॉर सो लॉंग? कित्याक तुमचो गव्हर्नमेंट म्हणून तुम्ही जर उगी रावशा, इट इज गोइंग टू एफेक्ट द फ्युचर. कित्याक आता पळय सेक्रेटरीनी लास्ट इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन जालें तेन्ना, फॉर अ सर्टन पिरियड ऑफ टायम दे पुट सेक्रेटरीज एट एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द पंचायत. तेन्ना पंचायती नासली, पंचायत बॉडी वॉज नॉट देयर. ह्या सेक्रेटरीनी जी कामां पळय आडान दवरलेली पंचायतीन, जी ग्राम सभान पळय आडान दवरलेली, डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट, हे सगळे पास करून काढले. भरपूर पैसे घेतले, सगळे अप्रुव्हल दिले तांकां. बिचाचेर म्हणून नाका, दोंगराचेर म्हणून नाका, हिंदूर कित्याक पंचायत बॉडी नासली. आणि आता तर तुम्ही हो सर्क्युलर काडीत, जेन्ना सरपंच तुका दिवंक सोदता कितें ते दिवचें ना. आतां आमकां एनओसी जाय पडटा, डेथ जाले आनी कितें जाले, बॅरियलाक हेका तेका सगळे तुमी काडा आनी सेक्रेटरीच्या हातीन दिला. सेक्रेटरी पयले सुवातेर सारखे आसना. सकाळी आता मातशें सरपंच कितें जाता, तुज्या घरा वयता येता, वॉर्ड मेंबर आहा घरा वचो येता, तेजें मातशें रिक्वेस्ट करूं येता, आनी दॅट वॉज द आयडिया ऑफ दॅट पंचायती राज ऍक्ट. आतां तुमी परत हें केलां, हे फक्त खावपाचीं कामां. गव्हर्नमेंट आपणाक जाय ते हें करतलो, सेक्रेटरीन कंट्रोल करतलो. आय नो केसीस वेअर बीडीओ अँड डायरेक्टर ऑफ पंचायत गिवन द ऑर्डर, सेक्रेटरीज आर स्टील नॉट इश्युइंग द लायसन्सीस. आणि सेक्रेटरी तुमकां तो दिसता बरें, सरपंच हे करता कामां सारकी करून, देर इज एपलेट ऑथॉरिटी न्हू. तुम्ही आता एक भरच्याचे क्लबाचे निबान हे सगळे हे करता, कर्म करता. हे आता भरच्याक तुम्ही सरपंच सारको नासलो म्हणत, सेक्रेटरी सारको नासलो न्हू, सेक्रेटरीकूय तुम्ही डिसमीस केला. सो बोथ आर इक्वल. बट द स्पिरिट ऑफ दॅट गोवा पंचायती राज ऍक्ट वॉज दॅट गव्हर्नन्स एट द ग्रासरूट लेवल विथ द पीपल. हे तुम्ही काढून उडयता, त्याचो हेच मिनिंग आहा तोच काबार केलो तुम्ही विथ दिस वन ऍक्ट ऑफ युअर्स, वन अमेंडमेंट ऑफ युअर्स. यू कॅनॉट गिव्ह टू द दिस लायसन्साचे मानता हांव, इश्यूइंग ऑफ लायसन्स दिया तुम्ही, बट सादे पळय दुसरे एनओसीज आहात, इट हॅज टू रिमेन विथ द सरपंच. लोक आता बेश्टे एनओसी जाय, तुका कसलीच एनओसी जाय, कित्याक तुका लायसन्स काय बेश्टे मेळना. यू हॅव टू गेट 10 एनओसीज टू गेट वन लायसन्स. त्यो एनओसी तूं सेक्रेटरीक रावतलो. थोडे सेक्रेटरी 2-2 चार्ज घेता, 3-3 चार्ज घेता, विकाक 2 पावटी येता पंचायतीन, म्हणून लोक उरलो तितले म्हणून सर. So I think the Sarpanch is all Goa without your party affiliation. तुम्ही बीजेपी जावं कोणी जावं, you should get together and go to the court. Somebody has to. तुम्ही वचना जाल्यार हांव वयता. It has to be done. So you cannot give the powers which are given by this amendment, get it back into the government. The government जावो तो हें करतलो. The secretaries are appointees of the government. Government will control. The whole idea was Panchayat Raj Act was that the control should be with the people, with the Gram Sabha, with the Sarpanch and the Panch members. तुम्ही काढून परत ते सेक्रेटरीशीन दिता, आणि सेक्रेटरी कसले ते आम्ही सगळे जाणा. सो आय थिंक द सरपंचेस ऑफ गोवा हॅव टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ, ऑर एटलीस्ट तुम्ही बीजेपी म्हणटाल, बीजेपीचे तुमच्या सीएमा कडेन जाल्यार पंचायत मिनिस्टरा कडेन मागणी करा आनी काडून उडोवया. बिकॉज दिस इज टोटली रॉंग, टोटली अगेन्स्ट द स्पिरिट ऑफ द गोवा पंचायती राज ऍक्ट. सेक्रेटरीक दिला म्हणजे सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट सांगता तो हो करतलो, पंचायत मिनिस्टर सांगता तो हो करतलो. म्हणजे आधी जाताले पळय तो हेच जालें न्हू. पंचायत राज ऍक्टान कितें उरलें?
ही म्हणलो आधी आम्ही म्हापसा जावचे पडटाले कलेक्टरांनी हितून ते ना जावपाक डिसेंट्रलायज करपाक पंचायती कोण पावर दिलेले आता परत तुम्ही सेक्रेटरी कोण सेक्रेटरी इज आन्सरेबल टू दॅट मिनिस्टर म्हणून ही उरले पंचायती राजाक म्हणजे परत तुम्ही तेच सिस्टम आदलो सिस्टमच झालो न्हू